नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. राधिका कामत सातोस्काराचो येवकार. खबरो विस्तारान. सरकारान प्रॉपर्टीचेर स्टॅम्प ड्युटी वाडयली. 600 रुपया ते 5 कोटी वयर मोलाच्या प्रॉपर्टीचे स्लॅब करून स्टॅम्प ड्युटी वाड केल्या. 50 लाखांवयल्या वेव्हाराक स्टॅम्प ड्युटी दरेक स्लॅबात पुज्य 50% वाड. तशेंच 5 कोटी वयल्या प्रॉपर्टीक नवो स्लॅब करून 6% स्टॅम्प ड्युटी लायल्या. रियल इस्टेटवाले म्हणटा 50 लाखाच्या स्लॅबाक हात लावंक नाशिल्ल्यान सामान्य लोकांक मातशी थाकाय. सरकारान स्टॅम्प ड्युटीक दरेक स्लॅबाक सरासरी पुज्य 50% वाड केल्या. नव्या टक्क्या प्रमाण स्टॅम्प ड्युटी अशी: 600 रुपया ते 50 लाख रुपया मेरेनच्या प्रॉपर्टीक 3% नवीन स्टॅम्प ड्युटी. आदी 3%च आशिल्ली. 50 लाख आणि 75 लाखा वयर नवीन स्टॅम्प ड्युटी 4%, आदी 3.50% आशिल्ली. 75 लाख ते 1 कोटी रुपया मेरेन नवीन स्टॅम्प ड्युटी 4.50%, जाल्यार आदी 4% आशिल्ली. 1 कोटी ते 5 कोटी रुपया मेरेन नवीन स्टॅम्प ड्युटी 5%, जाल्यार आदी 4.5% आशिल्ली. आणि 5 कोटी वयर 6% स्टॅम्प ड्युटी. हो सरकारान नवीन स्लॅब तयार केला. From the moment it is been notified, from that day the stamp duty listing comes. So whoever has got, they have got to pay the difference. क्रेडायचो आदलो अध्यक्ष देश प्रभुदेसाय सांगता ते प्रमाण 50 लाखां मेरेन वेव्हाराचो स्टॅम्प ड्युटी वाडोवंक नाशिल्ल्यान सामान्य लोकांक मातशी थाकाय. ते गव्हर्नमेंटाचे डिसिजन आसा, ताजेर आमी काय उलोवंक शकनात. पूण एटलिस्ट 50 लाख पर्यंत 3% जी दवरली वाडयनासतना, ती एक रियल एस्टेटीक मातसो थोडोसो दिलासो आसा. हायर अप जी आसा ती समटायम्स ती 1.5%, 1% व्हडलोसो फरक पडना, कारण कितें ती 5 crores एंड अबाव बी आसा, ती 6% जी केल्ली आसा ती समटायम्स ताजी झळ व्हडलीशी लागना, कारण इट्स अ मेजर क्वांटम आसता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. UK ऑफलायन विजाचो इश्यू तडीक लावपाचें उतर घर मंत्री अमित शाहान दिलां. तशीच मायनिंग ब्लॉक एक्सपोर्ट ड्युटी विशीं चर्चा जाल्या. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आनी गृहमंत्री अमित शहाची गाठ भेट आटपून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत दिल्ली सावन गोंयांत पावलो. मंत्रिमंडळाच्या फेरबदला विशीं सध्या तरी खंय कांयच थारिल्लें ना. होम मिनिस्टरा कडेन हांव मेळ्ळो. UK विजाच्या बाबतींतूय डिस्कस केला. UK विजा जाता तितके बेगीन इश्यू सॉर्ट आउट जातलो. म्हणजे काही फॉरेन मिनिस्ट्रीचे थंय रिलेटेड इश्यूज आशिल्ले म्हणून पेंडींग आशिल्लो. जाता तितके बेगीन रिजॉल्व जातलो हे तेंच्यांनी एश्युरन्स दिली. होम मिनिस्टरा कडेन हांव पर्सनली उलयला ह्या विशीं. सेम थिंग हांवें वेरियस इश्यू स्टेटींतले डिस्कस केले, स्पेशली विथ UK विजा आसतलो. मायनिंग ऑप्शन चालू केला तेजेर आसले. एक्सपोर्ट ड्युटी जी आसा ताजेर डिस्कस केलें. पॉझिटिव्हली UK विजाचो इश्यू रिजॉल्व जातलो. एक्सपोर्ट ड्युटीचेर इश्यू जावप जाता तितके बेगीन रिजॉल्व जातलो. इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट. अजून तरी कांय ना. कला अकादमीच्या कामाक टॅक्टोन बिल्डर्साक नॉमिनेट करपाची सुचोवणी कला संस्कृती खात्यानच केल्ली. PWD मंत्री काब्राल प्रुडंटा कडेन उलयलो. PWDचे ज्येष्ठ अधिकारी ट्रेनिंगेक आशिल्ल्यान ताका सगळी म्हायती मेळूना. अधिकारी आयले काय आपूण सगळी फायल पळयता. मुख्यमंत्री सांगता तशी कारवाय करता म्हण काब्रालाची शिनार. कला अकादमीचे सुमार 50 कोटीचे काम टेंडर काडिनासतना टॅक्टोन बिल्डर्साक दिला. हे कांड सरकाराचे आंगलट आयला. On tender or nomination basis, PWD has to take the decision. What is the best? We have already conveyed this message to the PWD. PWD has taken this call. You ask to the PWD. असे म्हणून म्हटलं की somebody आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट हॅड रिटर्न की असले कसले कॉन्ट्रॅक्टर आसा हू आर डुईंग स्पेशलायज जॉब. सो आमचे आमचे मुंबय जे बिकॉज इट इज नेक्स्ट टू सी देर वॉज अ कॉन्ट्रॅक्टर हू वॉज ऑन गोईंग वर्क चालू आसा, अजून तरी कंप्लीट जावन आता डिसेंबर आमी करतले. सो दॅट कॉन्ट्रॅक्टर इज अ स्पेशलायज कॉन्ट्रॅक्टर. सो ऑन गोईंग वर्क तेजो आशिल्लो ते सजेस्टेड अशें तेजें म्हणणें आसा. आनी बेज ऑन दॅट आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट सेड दॅट they moved a file to cabinet that they will give it to him. But PWD is not recommended. That's what preliminary reports सांगतात. गोविंद विधानसभेन एक उलयलो आनी आता दुसरेच उलयता. ते खातीर PWDचे सगळे ज्येष्ठ अधिकारी ट्रेनिंगासून बुधवारा परत आयल्या उपरांत तांचे कडल्यान फायल घेवन सत्य परिस्थिती पळयता म्हूण काब्रालान प्रुडंटाक सांगला.
विषय खंय सीएमा कडेन वतलो तो सांगता तशी एक्शन. आमचं गोविंद बाबान स्टेटमेंट करतरी PWD जेन्ना इनवॉल्व जालो एसेंब्लीन एक स्टेटमेंट जालो आनी आतां 2-3 दीस पयलीं दुसरो स्टेटमेंट जालो. सो हांवें आमचे PC सगळे CE हांगा गेले ट्रेनिंगाक गेल्ले आसा ते आज पावता 4 दीस ट्रेनिंग. सो तांकां हांवें सांगलां की तरी म्हाका एंटायर फायल विथ एक्सरसाइज दिवचो. सो आय विल इन्वेस्टिगेट इनटू द फायल एंड अंडरस्टँड एंड मेक अ प्रॉपर स्टेटमेंट. सर तुम्ही इन्क्वायरी करतना PW ऑफिशियल्स जे आसले तेंचेरय करतले इन्क्वायरी? पयलीं हांवें फायल मागयल्या तेचे फाटल्यान जी फायल येता म्हाजे कडेन ती पळयता आनी जी गोश्टी करपाक जाय ऑनरेबल CMाक सांगता मग CM डिसिजन घेतलो कितें करपाचें आहा तें. आय विल डिस्कस विथ CM एंड देन एप्रोप्रिएट एक्शन वॉट एवर ऑनरेबल CM एडवाइसेस वी विल टेक. When the media asked the Goa Art and Culture Minister, he told them it was the responsibility of the PWD department. The media asked the PWD minister. He has stated that it was the decision of the Goa Arts and Culture Minister. My question to the government, in all humility, is what is the truth behind the no tendering process? Did Shah Jahan's ghost come and allot the work to the private agents? कला अकादमीच्या प्रकरणात दोगा जाणांनी दक्षता खात्यान आनी ACBन घाल्ले केशीचेर एक्सपर्ट कमिटी घालून चौकशी करपाची गरज आसा म्हूण विजिलन्सा सरकाराक फायल धाडल्या. आदी विजय आवाज काडटालो तातूंत BJPच्या सावयोनूय चौकशेचें एक सूत्र सोडूंक सुरू केला. मुख्यमंत्री कोणाक रावला कळना. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. गोंयांत पयली सोलर इलेक्ट्रीक हायब्रीड फेरी सुरू जाल्या. 4 कोटींची ही फेरी चोडणा पणजे मार्गार चलतली. पयले 15 दीस फुकट उपरांत तिकेट थारतली म्हण मुख्यमंत्री उलयला. केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवालान फ्लोटींग जेटी लॉन्च केली. गोंयांत पर्यटकांच्या नजरेन बरी गजाल म्हण सोनोवाल उलयला. इनिशियली पयली एक 15 दीस फ्री आसतली. 15 दिसाच्या उपरांत कितली तिकेट चार्ज करपाची ते ठरयता. R&D चलयता. हाज्या फुडें अशाच पद्दतीच्यो सोलार बोटी गोंय सरकार वेगवेगळ्या जाग्यार आमच्यो फेरी बोट सेवा चलता तेचो सोलार बोटी घालपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसतलो. जेणे करून आमी पळयता की रिजन फॉर द फोसील फ्युएल न यूज करता सोलार बेसिसाचेर अशा पद्दतीच्यो फेरी बोट वापरचो हो सरकाराचो प्रयत्न आसा. हांव खूब धन्यवाद म्हणटा गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया जेणी फ्लोटींग जेटीज आमकां अवेलेबल करून दिल्यो त्या बद्दल. अशाच पद्दतीच्यो वेगवेगळ्या जाग्याचेर ज्यो फ्लोटींग जेटीज आमकां गरज आसा थंयसरूय अशा पद्दतीच्यो जेटी ह्यो कॅप्टन ऑफ पोर्ट गोंय सरकारच्या वतीनूय बी घेतल्यो वयतल्यो. And I believe this will definitely add to the dimension of the potentiality, available potentiality of latest facility for the global and domestic tourists who have visit Goa every year. So I believe for everyone, Goa is always a dream destination. You have so beautiful landscape, beautiful sight which is always favorable for the people of our country and also the people from across the world. दिवाडेच्या एक्वेरियस शिपयार्डान ही फेरी बांधल्या. सुमार 4 कोटी खर्च. 60 पॅसेंजर ह्या फेरीत बसपाक शकता. चोडण सावन पणजी वचूंक तिका 15 मिनटां पुरो. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. मुरगांव तालुक्याच्या उदरगतीक गरज आशिल्लो प्रकल्प तयार जाता. बंदराचो सुधार आंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल जाल्या उपरांत क्रुजांचो आंकडो वाडटलो. बंदरार आयात निर्गत वाडटली. मुरगांवां लोकांक रोजगाराची संद मेळटली. मुरगांव बंदरार प्रकल्पांची बुन्याद आनी लोकार्पण कार्यावळीक मुख्यमंत्री उलयलो. मोपा आंतरराष्ट्रीय जाल्यार दाबोळे देशी फ्लायटी अशें खंय विभाजन जातलें. खरें म्हणल्यार मारबांगोवा तालुक्यांत ही सगळ्यांत व्हडली उदरगत आसा म्हणपाक काय हरकत ना. ज्या उदरगतीची आमी गेली कितलीशींच वर्सां वाट पळयता. फाटल्या 3 वर्सांच्या कार्यकाळात आमी म्हणटा की पुराय मारबांगोवा तालुक्याच्या विकासा खातीर ज्या प्रोजेक्टाची इतके दीस आमी वाट पळयताले ते खरो दीस आयज आयिल्लो आसा. हांवें आमच्या मिनिस्टराकूय एक्सप्लेन केला ह्या पोर्टाचेर जर एक्टिविटी आसतली जाल्यार क्रूज टर्मिनल किंवा इतर एक्टिविटी आमकां स्टार्ट करपाक जाय जेणे करून हांगासली इकॉनॉमी सर्वायव जातली. आमच्या स्थानीक लोकांक एम्प्लॉयमेंट मेळटलें. ताच्या खातीर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरच्या सहकार्यान इतर हांगासल्या गजालींचो एक्सपोर्ट करपाक जाय. त्यो गजाली निश्चित रित्या गोंय सरकारच्या वतीन ताका आमी सांगलेले आसा आनी म्हाका दिसता
की आता त्या काळात बरेचसे लोक कोल म्हटल्या काय कोल हाच्याच कडेन पळयता. आमकां फक्त कोल हांगासर इम्पोर्ट करपाचो ना, कोलाच्या व्यतिरिक्त आमी म्हणटा इवन दो द मॉलेसिस आणि नवीन प्रपोजल तेचे कडेन हांगासर मॉलेसिस एक्सपोर्ट करपा खातीर आयला. इवन दो फाटल्या दिसांनी तेचे कडेन हांगासर गंव एक्सपोर्ट केल्ले आसा. पण हांव ह्या सुवातेचेर सांगपाक सोदता की वास्को एअरपोर्ट मोपा एअरपोर्ट चालू जालो सुद्दां जाल्यार वास्को एअरपोर्ट बंद जावपाचो ना. दाबोळी एअरपोर्ट कदापि आमी करता म्हणजे डिव्हिजन ऑफ द प्लॅन्स करपाक शकतले. इंटरनॅशनल फ्लायट्स जर सगळे थंय गेले आसात जाल्यार नॅशनल फ्लायट्स हांगासर कश्यो लँड जातल्यो हाजोय विचार सरकारान केला. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. कर्नाटकाच्या शिक्षण संस्थांनी हिजाब बंदी चालूच. हिजाब बंदीचेर सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाचो विभाजीत निवाडो. न्यायाधीश गुप्तान हिजाबवाल्यांची याचिका न्हयकारली जाल्यार हिजाब हो ऐच्छिक पर्याय म्हण न्यायाधीश धुलियान कर्नाटक सरकाराचो बंदी आदेश न्हयकारलो. प्रकरण सरन्यायाधीशा कडेन पावलां. ते 3 जुईजाचे वा मोठ्या खंडपीठा कडेन वचपाचे. PWDत आदींच 500 इंजिनियर उणे. आसा तो स्टाफ मोरून काम करता. AEJE कडेन 3-4 अतिरिक्त चार्ज. PWD खात्यांत कामां जाग्यार घालूंक वेळ लागतलो म्हण मंत्री काब्रालान आदींच स्पश्ट केलां. सरकारी बिल्डिंगो तशेंच राज्य आनी नॅशनल हायवेची ड्रेनेज रिपेराचें काम PWD हातांत घेता. मात कामां करूंक खंय वेळ लागतलो. All national highways and state highways जे गटर आसा we will maintain them. Whereas the MDR and भितरले road जे आसा that has to be maintained by the respective panchayat or the ZP or the municipality. And तेका जर NOC जाय PWD ची we will issue the NOC immediately on the application. आता every government building जे आसा तेका आमी PWD maintenance separate budget दवरला आणि तो तेणी दवरला तो आमी फुडल्या असेंब्लीन हांव PWD हाडटलो. Everywhere in India जे गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आहा दे हॅव टू बी मेंटेन बाय PWD. पूण हांगा एक सिस्टम तयार केल्लो तर म्हाका तेजें उलोवपाचें ना की ते गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाचे हेडान PWD सांगपाक जाय मागीर तेणें एप्रूव करपाक जाय. एक टायम वयता. सो मेंटेनन्स जे आसा हे गव्हर्मेंट बिल्डिंग नॉट म्युनिसिपालिटी आनी पंचायत बिल्डिंग गव्हर्मेंट बिल्डिंग जे आसा विल बी मेंटेन बाय PWD. हांवें रिक्वेस्ट केला पंच मेंबराक आनी आमचे हेड्स डिपार्टमेंटाक आनी व्हेरी सिंप्लिफाय केला. ती बाई जी आसा सकयल सारकी हो ती आंगणवाडी वर्कर जी हेल्प टीचर आसा आंगणवाडी तिच्या अंडर आसा आनी गव्हर्मेंट बिल्डिंग आसा शी जस्ट टू मेक हे बाबा कर लेटर दिले एक वी विल इनिशिएट द रिपेअर ऑन आवर. माझे PWDन 500 लोक कमी आहा इंजिनियर आसा तेच बरे कशे मरून काम करता प्रेशर खूब आहा. पूण एक मनीस जे 500 लोक जे काम करूंक शकताले ते आतां तितून हाफ द स्ट्रेंथ आहा म्हजो. म्हणजे ही 4-4 चार्ज आसा ही 2-2, 3-3 चार्ज आसा. हांवें करूं ना हांव 4-5 म्हयने जाले घेतल्यात. आय एम ट्रायंग टू स्ट्रीमलायन इट टेक मी सम टायम. मंत्री तुमच्या दारीत काब्राल केप्यां गेल्लो. थंय आमदार एल्टना बरोबर ताणें लोकांचे इश्यू आयकून घेतले. प्रुडंटा खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकार. फुडल्या म्हयन्या सावन गोंयांत 41 वेलनेस केंद्रां थंय योगा थेरपिस्ट CHO म्हण आयुर्वेद आनी होमिओपॅथी दोतोर नेमतले म्हण मुख्यमंत्री सांगता. गोंयांत 8 ते 12 डिसेंबर मजगती संवसारीक आयुर्वेद काँग्रेस आनी आरोग्य एक्सपो जाता. आयुष हॉस्पिटलाचें उक्तावण 8 तारखेर जावं येता. रायबंदरा आयुर्वेद युनानी सिद्ध आनी होमिओपॅथी OPD सुरू जाता. आयुष जी वेलनेस सेंटर जवळपास 41 जाग्याचेर वेलनेस सेंटर गोंयांत आमी म्हाका दिसता फुडल्याच म्हयन्यात सुरवात करता. CHO म्हणजे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स पूण आमी आयुर्वेदीक आनी होमिओपॅथीक डॉक्टर्सांक अपॉयंट ह्या हेल्थ अँड वेलनेस सेंटरांनी करता. ताज्याच बरोबर योगा प्रॅक्टिशनर्स आमी ताज्या बरोबर लोकांक योगा थेरपी कशी दिवची हाज्या खातीर योगा थेरपिस्टूय आमी अपॉयंट करता. नॉर्थ गोयचे योगा हॉस्पिटलाचो आमी रिव्ह्यू घेतला. फुडल्या म्हणजे म्हाजें म्हणणें आसा की वर्ल्ड आयुर्वेद काँग्रेस जाल्या उपरांत आमचे नॉर्थ गोवा हॉस्पिटल्स जे वेळग्यात जातात ते एक्सपर्टायट जातले. साऊथ गोवाचे आयुर्वेद हॉस्पिटल जे मडगांवांत जातात ते एक्सपर्टायट जातले. आनी खास करून आमी जे पळयता ज्या आयुष हॉस्पिटलाची आमी वाट पळयता 21 दीस ताचे उक्तावणूय बी कदाचित ते 8 तारखेकूच जावपाक शकता एज प्रॉमिस्ड बाय आयुष मिनिस्टर. रायबंदच्या हॉस्पिटलांत पयलेच फावटी आमकां आयुर्वेद युनानी सिद्ध आनी होमिओपॅथी हाज्यो 4 OPD नंतर CCRS आमी त्यो OPD ज्यो आसा सुरू करपाच्यो आसा. 9th World Ayurveda Congress and Arugya Expo.
which is scheduled to be held at Goa from 8 December till 11th of December. मिरामार कांपाल दर्यादेग वाठारांत पर्यटन खात्याचे नेमके कितें चल्लां ताचेर पणजेकारांक धाकधूक. थोडे पणजेकार खंय हुस्क्यान ताका वचून मेळ्ळे. आमदार मंत्री बाबूश प्रुडंटा कडेन उलयला. पर्यटन खात्याचो खंय रोपवे आनी बाकीचे पर्यटन एक्टिविटीजाचो प्लान. दिवाळे उपरांत खंय पर्यटन खाते प्लानाचेर प्रेझेंटेशन करपाचें आसा. So there were some concerned citizens of Bengal. They wanted to know what is basically happening as far as the tourism department is concerned. Because tourism department has planned some ropeway and some other activities in Miramar area and Kampal area. So they just wanted to know. Now the Honorable Minister has said somewhere after the Diwali will fix presentation basically. So he has called all of them to come and witness the presentation of what basically tourism is proposed to have in Miramar. पणजे पोलीस स्टेशन हल्ल्याच्या केशीची सध्या कोर्ट ट्रायल चल्ल्या. बाबूश मुखेल आरोपी. विचारल्यार ही जाप. There's a legal process. It has got to start. We have started now. So let it start. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार. नागझर लोकांचे 15 जाली उदकाक हाल. नळाक उदकाचो थेंब ना. रस्त्या कुशीक खणप चल्लां ताका लागून उदका पुरवण बंद. बायलांचे उदक नाशिल्ल्यान हाल. पाशेस पेड्ड्यार जाल्ल्यान ब्रेस्तारा कळश्यो घेवन बायलो रस्त्यार. 4 दिसां भितर नळ आयलो ना जाल्यार मोपा आनी चांदेलचे रस्ते आडावपाची नागझरकारांची शिटकावणी. ते 15 दीस जाले पाणी येईना आणि दुकाना सगळं धुल्ल वयता. ते ह्या लोकांची सोय करपाची ही आमची तुमच्याकडे मागणी. पाणी 15 दीस जाले पाणी येईना. म्हाका कितें करपाची. भुरगीं टॉयलेट वयता सगळें अवची करता. टॉयलेट वचून सारकें म्हाका खंयसून पाणी हाडपाचें तें म्हाका कांयच कळना. शाळेंत स्कुलान पाणी ना. गव्हर्मेंट स्कूल ते गव्हर्मेंट स्कुलाक पाणी जाय पिवंक ना तांकां. तांकां जर तुमी घरा हाडा जाल्यार हांव खंयतरी हाडून दिता. उदीक दिना जाल्यार आमकां खात्यान कितें उदीक दितले. गव्हर्मेंट स्कुलाक दिना जाल्यार भुरग्यांक उदीक दिना जाल्यार आमकां कडेन दितले. 3 दिसां भितर पाणी जर येयना जाल्यार आमी रस्तो हाडटली. गाडयो सगळ्यो हाडटली आमी. एअरपोर्टा वयल्या गाडयो आमी हाडटली पयलीं आनी रस्त्यार आमी बसतली. तेंच्यांनी आमकां पयलीं उदकाची सोय करपाची. हे जी महिला असतात हांच्यानी अशें म्हटलेलें आसा की येता ते 4 दिसान जर आमकां उदक जर मेळना जाल्यार ते मोपा रोड आनी नागझर रोड ब्लॉक करतले आनी आंदोलन करतले अशें तेंच्यांनी इशारे दिल्लेले आसात. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी. म्हापशा धुळेरांत जुलय 2023 मेरेन टर्फ. रेफ्री टीम ऑफिशियलांक विमो. चलयांक अंडर-14 अंडर-17 लीग सर्ती. प्रोफेशनल लिगांचे लायव्ह प्रक्षेपण. कॅम्प सर्विसीसाचो पात्रांव FC तुयेचो अध्यक्ष कायतान फर्नांडिसाचो गोंयच्या फुटबॉलाचेर व्हिजन डॉक्युमेंट. आतां खंय भिवपाची गरज ना. कायतान GFA अध्यक्ष उमेदवार. वेंचणूक 30 ऑक्टोबरा. We have long-term vision plan for Goan football, restructuring of Goan Professional League, restructuring youth league, grassroots development, transforming women football from grassroots level youth to senior to competition level. Infrastructure we want to develop is relaying artificial turf in Dule Stadium by July 2023. Roof over north stand, development of land on the east and south stand into states of art revenue generation project. Impress upon the government to allot at least 2 ground in south and north. Engaging with the government to get a grant. Website we have to implement. Then creation of portal for live update about what is happening about football. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.